बापा आमचो धुबो करताय आमची मोदे जेजूक धाडटाय मोगोड गंभीर वासाको आपलेच जिवीत तुका मेळटो तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास जाता. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. माय मोगाचो येवकार आज ह्या मिसा भेटीक देवाक दिनवासुया आनीक एका दिसा बसत आनी आयज दोन इंतेसां आसात मिसाची. पयलें नाजारे डायस ताची गोची आज दुसऱ्या वर्साचो उगडास करतात. तशेंच जुझे स्टेवं रेमेदियस फेर्नांदीस तिसऱ्या वर्साचो उगडास. सर्गीच्या बापान नाजारे डायस आनी जुझे स्टेवं रेमेदियस फेर्नांदीस हांकां आपले शांतींत आपले विसवांत घे म्हूण मागतना आपल्याचो लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटा अमोल एंड देनिजा तांचे बसत मागुया. आपलो 21वो वाडदीस आज समारंभता सिनोरा फेर्नांदीस. रूथ डायस आमची भयण आपलो 85 85th बर्थडे समारंभता आनी आमचे संदेशकान विनिफ्रेड फाल्कांव आपलो वाडदीस समारंभता. वाडदीस समारंभतेल्यांचेर कुडियात्म्यांची भलायकी आनी आशिर्वाद देवा कडल्यान मागून घेवया आनी पवित्र रितींत आमी वांटो घेवंक काळजा मनां तयार करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बांबडीनो जेजू आयज खूब निशेध मारता दोंग्यांचेर. दोन वसूलदार फारिजेव दोंगेपणान भरलेले आसले. हिपोक्रिसी आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन तांकां हिपोक्रिट्स म्हणटा. हिपोक्रिट्स हें उतर ग्रीक भाशेन येता जाचो उठ जावन आसलो गूड एक्टींग. बरें एक्टींग करताले जे भायल्यान एक्टींग करताले पूण भितरल्यान कांय नासलें ताचें. देखून जेजू तांकां हिपोक्रिट्स म्हणटा. जायते फावटी आमच्याय जिवितांत असली हिपोक्रिसी दिश्टी पडूं येता. आमी भायल्यान एक भितरल्यान दुसरें. भायल्यान जायते फावटी आमी बरी म्हूण दाखयता पूण भितरल्यान आमचें मन काळीज बरें आसना. आयज हे मिसा सुरवातेक क्रिस्ती जिवितांत असलें दोंगेपण घेवन आमी जियेले जाल्यार तांतली आमकां मेकळी कर. गॉड लव्स द सिनर नॉट द सीन. देव आमचे पातक बोगसूंक तयार आसता. पातकी मनीस ताका आवडटा, पातक आवडना, दोंगेपण आवडना. आमच्या जिवितांतलें सगळें दोंगेपण काडून आमी नितळ मना काळजान देवा पेल्याची चाकरी करूंक कृपा मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तनान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्यून सदांच संकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकूत कर. सोम्या सोम्या काकूत कर. प्रिसा प्रिसा काकूत कर. प्रिसा प्रिसा काकूत कर. सोम्या सोम्या काकूत कर. सोम्या सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. Bucuruz Nazaret, Dias आणि José Estevão, Remédios Fernandes तांचे वसत मागुया. सासणाची शांती या आमच्या भावांक. देवा आमचे बापा, तुझ्या भुरग्यांक एका मनांची आनी एका काळजाची तूं करताय. जे तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जे तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक बोलेपणान आमकां फाव कर. आनी ह्या उतीर संवसारांत सगळे दोंगेपणांतली मेकळी जावन सादे मनान आनी काळजान तुजी चाकरी करूंक आमकां फाव कर. हे आमी मागता तुजे पुता आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. बागयोन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले दुसरे चिटीचे सुरवात. आमच्या देवा बापान आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसलोले तेसलोनिकाराचेर पवित्र सोबेक ही चीट बरयता पावलू, सिल्वान आनी तिमोत. देवा बापा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता कडची कृपा आनी शांती तुमकां. भावा भयणीनो, तुमचे खातीर सदांकाल देवाचे उपकार आठोवन आमकां कायदो आसा आनी आमी तशेंच करूंक फावो. कित्याक तुमचो भावार्थ वाडत गेला आनी एकामेकाक सोरी तुमचो जोण एकल्याचो मोग चडत वेता. तुमी सोंसलेले दुमाले आनी कोश्टा दोगांक मोदें जी सोंसणीकाय आनी भावार्थ तुमी दाखयल्यान ते विशीं देवाचे पवित्र सोबांनी उलोवन आमी तुमचीच वडवीक सांगता. देवाचो निर्णय नितीचो म्हूण ही एक कात्रेची कुणा. जे देवाच्या राज्या पासत तुमी आतां कोश्ट सोंसता ते राज भोगूंक तुमी पृतून जावचे खातीर हें सगळें घडटा. आपले पदवेन आमचो देव सगळे तुमचे बरे निश्चय शांती पावूंक आनी तुमचे भावार्थाचो वावर संपून करूंक म्हूण आमी मागता. हे भाशेन आमचे देवाचेर आनी सोम्या क्रिस्ताचे कृपेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमचे सवे आनी तुमकां तांचे सवे मान मेळटलो. देवाचें उतरें. तुमचो जबाब. सगळ्या परजांक कोलोयात ताची कोश्टी विजमिता. म्हणया सगळ्या परजांक कोलोयात ताची कोश्टी विजमिता. नवें गीत रचून गायात, परमेस्पराक वाखाणात, शेकांशेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब. सगळ्या परजांक कोलोयात ताची कोश्टी विजमिता. परमेस्पराच्या मानान गितां गायोना गोडात, वयर काडटा नांव देवाचें, परगोटा तारोण तांचें. जबाब. सगळ्या परजांक कोलोयात ताची कोश्टीक विजमिता. ताजे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मोदें गाजोयात, सगळ्या परजांक कोलोयात
ताची कश्टीक विजमिता जबाब सगळ्या पोरजांक सुरकलोया ताची कश्टीक विजमिता परमेश्वर कितलो व्हडतो मान भोवमान ताका फावो आनी खंयच्याच देवाचेर ताचे इतलें बे दवरचें जबाब सगळ्या पोरजांक उलोया ताची कश्टीक विजमिता उद्गार Soy sorbis vorat, soy sorbis vorat, soy sorbis vorat, soy sorbis vorat. सोमी म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकता आनी हांव तांकां ओळखता आनी ती म्हजी पाटलाव कोत्तलो Soy sorbis vorat, soy sorbis vorat, soy sorbis vorat, soy sorbis vorat. Survis por तुमचे सोवे आसू Dulce soveasu, Mateva por more Gesù Cristace shu portoman oima tu casomia. जेजून मुळे दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिसेवानो तुमचे कोटा कित्याक स्वर्गीचे राज तुमी मनशांक दाबतात तुमी तातूंत भितर सरोनात न्हय म्हूण भितर सरूंक सोदता तांकांय भितर सरूंक दिनात दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिसेवानो तुमचे कोटा कित्याक एक नवो शीस करचे खातीर जोडी म्हळी तुमी बोवाडे मारतात आनी कोण एकल्याक सांपडायल्या उपरांत तुमचे परस ताका 2 पावट अदीक कोण फावो जाय अशें तुमी करतात कुड्ड्या फुडाऱ्यांनो तुमचे कोटा देव मंदिराच्यान कोणूय सोपूत घेयत जाल्यार तें कांयच न्हय पूण देव मंदिराच्या भांगाराच्यान सोपूत घेयत जाल्यार तो रीणकार जाता अशें तुमी म्हणटात आरे मुर्ख्यानो आनी कुड्ड्यानो कितें अदीक व्हरतें भांगार वो भांगार पवित्र जायशें करता तें देव मंदीर तशेंच तुमी म्हणटात वेदीच्यान कोणूय सोपूत घेयत जाल्यार तें कांयच न्हय पूण वेदीचेर आसा ते बेटवणीच्यान सोपूत घेत तो रीणकार जाता आरे कुड्ड्यानो कितें अदीक व्हरतें बेटवणी वो बेटवणी पवित्र जायशी करता ती वेदी तर वेदीच्यान सोपूत घेता तो तिच्यान आनी तिचेर आसा तितल्याच्यानूय सोपूत घेता आनी देव मंदिराच्यान सोपूत घेता तो ताच्यान आनी तातूंत रावता ते देवाच्यान सोपूत घेता आनी स्वर्गीच्यान सोपूत घेता तो देवाच्या शिवासनाच्यान आनी ताचेर बसलेलो आसा त्या देवाच्यान सोपूत घेता Gesù Cristace shu portoman he Vacarituca Christa. मोगाळ बाबा भणीनो अशें म्हणलोलें आमी जायते पावटी आयकलां होतयाचे दांत खावपाचे वेगळे आनी दाखोवपाचे वेगळे बाबा भणीनो भोक्तीपण आनी दोंगेपण हें केन्नाच बाराबर वचना तुवें आनी हांवें आमच्या जिवितांत जायते पावटी अणभवला आसतले जायते भासांचे मनीस आसात भायल्यांत आंच कशें दाखयतात तुज्या तोंडार एकदम बरें म्हूण दाखयतात पूण फाटल्यान तुज्यो जायत्यो खबरो करतात बॅक स्टॅबींग आमी म्हणटात हेर दुसरे तरेचे मनीस आसात जे गोडेक तुज्या तोंडार तुका सरळ सांगतले तूं पळय तूं असो हें तूं सारकें करिनाय काळजां मनाचें साफ भावा भयणीनो पूण जायते पावटी तांकां पळोवंक तांकां बरे नदरेन पळोवंक आमकां बरें जायना
आयच्या शुभ वर्तमानाचेर ल्हानसो नियाळ आमी करुया. पळयात, फारिजियो धर्मशास्त्र्यांक फुडाऱ्यांक आयज जेजू खोर उतरांनी निशेध मारता. धर्मशास्त्री फारिजियो देवाचे मनीस आसले. देवाची जायती वळख तांकां आसली आनी हीच वळख हेर दुसऱ्यांक ताणें दिवंक जाय आसली. तांची कर्तुत्वां आनी तांची चाल मॅच जायनासली भावा भयणीनो. हाकाच लागून जेजू तांचे निशेध मारता. ते दाखयतात बरे मनीस म्हूण ते दाखयतात, पूण भितरल्यान साफ मनाचे साफ काळजाचे न्हय ते. जेजू तांच्या मुणयारपणांत एक व्हडलो कांटो आसलो. जेजू बऱ्यो वस्तू करतालो, मिलाग्री करतालो, दुसऱ्यांक बरी करतालो, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावतालो. हे तांच्यांनी पळोवंक जायनासलें. आनी कित्याक लागून? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जेलसी. वायट कुण्णाटकाय तांच्या मनान आसली. जेजू हें कशें करता? देवाचो पूत ताणें ताका कसो म्हणूंक जाता देव आमचो एकलोच? हे नदरेन बाबा भयणीनो जेजूक ते पळयताले आनी कशेय भाशेन हो जेजू जो तांच्या जिवितांत कांटो जावन आसलो तो कांटो ते पयस करूंक सोदताले. बाबा भयणीनो, आमी जाणात दोंगे मनीस कोणाक आवडना. तुकाय आवडना, म्हाकाय आवडना. फाटल्यान उलयतले मनीस कोणाक आवडना. पूण जायते फावटी घडयेक तुजी आनी म्हजी चाल अशीच जाल्या आसतली. इंटेन्शनली वो अनइंटेन्शनली आमचें सोयीं भशें जालां आसतलें. बाबा भयणीनो, जेजूक पातकी मनीस आवडटा पूण पातक आवडना. जिजस लव्स द सिनर, नॉट द सीन. मनीस कशी घडयेक जायते फावटी आमी खाला पडटात, जायते फावटी समजतात जेजू, पूण पातकांत आसून आपूण पातक करता म्हूण मानून घेयना तो मनीस की जेजूचे नदरेन वचना. आनी अशें करतना जेजू आयज निशेध मारता. तूं कितें करताय तें तूं समजताय? बाबा भयणीनो, आयज आमी आमकांच विचार करुया. दोन तोंडाचे आमी मनशां जाल्यांत काय? उमक्याच मनशा कडेन हे भाशेन आमी वागल्यांत, उमक्याच मनशा कडेन आमी हे भाशेन वागल्यांत. आमी दाखोवपाक सोदता काय आमी बरीं मनशां म्हणून? बाबा भयणीनो, मनशांक घडयेक आमी कितलींय फटोवंक जायत, पूण देवाक तुवें आनी हांवें फटोवंक जायना. आमची चाल आमी बरे दिशेन आमी चलुया. संवसारा हे 4 दिसांचो संवसारान आमी जियेता आसतना बरे तरेन आमी रावया आनी उगडास दवरुया. सगल्यांक आमकां देव पळयता. सगल्यांची आमची न्हीद जातली. बरें करूंक जाता तेन्ना बरें करुया. मिठोनेक आमी गायन गावया. C17 गोवा कोणयो बारीक ओडक्यो पान 35. C17 पेज 35. गोवा कोणयो बारीक ओडक्यो उड्या सादा जिवा म्हज्या भावा भयणी वांगडा जेजू भितर जिवीत म्हजें मिसू भेटोवंक जाता म्हज्या जिवा म्हणो पसून नवें मनशाक सोडून जिवीत सोडून कशें बापा जेजू सोबें वोकाव तुका जिवीत मोचें मनशाक सोडून जिवीत सोडून कशें बापा
भयणी भावंडी आमचे बलिदान सर्पोत वेदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनान खरे मोहिमे आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्वरून मानून घेऊ. सर्वेस्परायकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली पोरजा तुवें करून घेतली. दोळाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतींत सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद वेदर आनी शास्त्राचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मिळून आमी तुजी स्तुती गायता. Holy, holy, holy. Palvarazo sorvisvordu. Sorgani sonsa, volia tuja vojvova. Usorgi duga soj soj. Sorvisporaci navi vedana kasu. Usorgi duga soj soj. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसात समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातल्यान पियात. म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रोगत. पातकांचें मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयत बेचो उगडास कोरान फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, कार्दियाल फिलिप नेरी फेरा आमच्या बिस्मा, सिमिया आमच्या औशिलेर बिस्मान सगळे यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या दोगूय चाकरा नाजारे आनी जुजे एस्तेवांव हांची काकूत कर. तांकां दोगांयकूय ह्या संवसारांतले तुवें आपूण वेले. जशे पवित्रस्थाना वरवीं जेजू बराबर ते मेले तशेंच ताचे बराबर ते पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणांचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर.
आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माय सांगती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सोर काडीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू जाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या ससनांक आमेन. नितळ मना काळजान आमी जियोंक दोंगेपण सगळें पयस करूंक तोच जेजू आमच्या काळजांत येता तशें ताका घेवंक तयार जाता आसतना आमकां सगळे तरेचे असोक्तायेंतली आनी भोव करून तरेतरेच्या दोंगेपणांतली वाटाय म्हूण ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीय तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ब्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बोगस आनी आमकां काळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सूर वायटांतली भोव करून तरेतरेच्या दोंगेपणांतली आमकां वाटाय दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबुंडारा जेजू क्रिस्त शेण्यान आमी बरो मनशान रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराखतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन चांगली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकेंचेर न्हय पूण जे पवित्र विचार बावरताचे दीश घाल आनी एकशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सिकाय कोटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सासणेच्या ससनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती. वस्त जेजू जाणें पातक्यांक आपयले दोन वसूलदारांक कोडकारांक तरेतरेचे पातकांक सांपडलेल्यांक आपयले आनी बक्षिले पूण दोगेपणांचेर ताणें निशेध मारलो. वस्त जेजू आयज आमकां आपले जेवणान पोसता दोंगेपण सोडून नितळ मनान ताची सेवा चाकरी करूंक फुडें सोदतली आमी सुभागी. सौम्य तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका बरोवची मेळटा. जेजू आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया. D21 जेजू शिंगेयात पान 58 D21 पेज 58. Su corazón
आमचो विस्वास तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू येतो आमचो विस्वास तू आमचो विस्वास प्रार्थुया. स्वर्गीचे बापा, तुवें काकुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमचे पिडेस आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमचे काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडय. तरेतरेच्या दोंगेपणांतली तूंच आमकां वाटाय. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूची नांवी. आमेन. आमची भयण एल्सा जेन्ना हांव कांदोली आसलो तेन्ना तरणाटी कशी इगोर्जीन वावुरतल्या आमचे बरोबर आसा. थोडे दीस पयसतान आमचे बरोबर गोंया आयला. ताका बरी भलायकी आनी तेच्या वावरांत आमी सांड दिता. तरेतरेचे देवाचे आशिर्वाद. बुधवारा दिसतान आमी 10 बुधवारांची भक्ती सुरू करता. 5:30 वरांचेर तेर्स, ते उपरांत मिसार सेरमांव आनीक मागीर नोवेनांची मागणी. बरे भाशेन हे 10 बुधवारांचे भक्तींत आमी वांटो घेवया, दुसऱ्यांकूय सांगुया. अशें सायबीणमांचेर गुणांचेर भोव करून नियाळ करूंक आनी आमीच आमच्या कुटुंबांत देवाचे आशिर्वाद मागून घेवया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखा. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. तुजो धर्म पुरगोडणार कोर. पान F22 पान 9 आनी 6. F22 पेज 96. Zuja was